न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव उषा जरावकर। गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां येवकार। दिसभरात कितें घडलें, राजकीय सामाजीक मळार खंयच्यो घडामोडी जाल्यो ह्यो आमी तुमकां न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान थोडो भितर नियाळ दितात। आनी ह्यो ज्यो बातम्यो आसात त्यो तुमकां विस्तारान पळोवपाक मेळटात सदांच्या बुलेटिनान। तर आमी पयलीं वचुया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन, तांचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची म्हत्वाची बातमी। माटवे दाबोळ्या कितें प्रकार घडिल्लो हे तुमकां खबरच आसतलें। 2.5 म्हयन्या फाटीं जी जुवारी जी कंपनी आसा पेट्रोलियम, ताचे पायपलायनींतल्यान जे पेट्रोलियम प्रोडक्टाची गळटी जावन माटवे दाबोळेच्यो बांयो सामक्यो प्रदुशीत जाल्ल्यो आनी सामको वास मारतालो, लोकांक भरपूर त्रास जातालो आनी उदकाक उजो पेट्टलो हे तुमी पळयलेच आसतले। आयज माटवेचो जो आदलो पंच वांगडी ताणें हे विशीं RTI घातिल्ली की जे उदकान कितें सांपडलें। तर RTIंतल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळान तांकां असो खुलासो केला की त्या उदकान खंय पेट्रोल नाशिल्लेच किंवा हे विशीं आमचे कडेन कसलोच डाटा ना, असो एक धक्कोदायक खुलासो प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केला। आतां पेट्रोलियम प्रोडक्ट ना जाल्यार त्या उदकाक उजो कसो पेटलो, उदकान आनी कितें मेस्तुराद जाले, हे खंयच्यान झिरपले अशे साबार प्रस्न आतां उप्राशीत जाल्यात। एका सुमार 20 ते 25 दिसां फाटीं एक टीम इन्स्पेक्शना खातीर आयिल्ली माटवे दाबोळे आनी तांच्यांनी ते पेट्रोलियम प्रोडक्टाचो लिकेज खंयच्यान जाता ती लिकेज तांकां सांपडिल्ली। आतां प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हणटा की हे विशीं तांचे कडेन कसलोच डेटा उपलब्ध ना। हे विशीं थळावे लोक सामके फुर्योज जाल्यात आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाचो यत्न करता असो आरोप थंयचो जो एक आदलो पंच आसलो ताणें केला। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली साताच्या बुलेटिनान। ते भायर आनीक एक म्हत्वाची बातमी खेळा मळा वयली। क्रिकेट तुमी सगळेच खेळटात आसतलेत। ह्या क्रिकेटीच्यान एक वर्ल्ड रेकॉर्ड जाला, एक दुसरो वर्ल्ड रेकॉर्ड म्हणपाक येता। पाकिस्तान आनी न्यूझीलंड हांचे मदीं T20 माळ सुरू आसा आनी हे तिसरे T20 मॅचींत न्यूझीलंडाचो ओपनर बॅटमन फिन एलन म्हणटा तांणी एक वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदयला। हो वर्ल्ड रेकॉर्ड कसलो तर एकाच मॅचीन 16 सिक्सरी, म्हणजे एका डावान आपल्या 16 सिक्सरी मारल्यो ताणें ओपनर बॅटमन जावन। हाच्या आदी हो एक विक्रम आसा तो अफगाणिस्तानाच्या एका बॅट्समॅनान केल्लो, 16 सिक्सरी मारिल्ल्यो। आतां फिन एलनान 62 बॉलांनी 137 रन मारले आनी ताणें 16 सिक्सरी मारल्यो। ही तुमकां सविस्तर बातमी पळोवपाक मेळटली साताच्या बुलेटिनान। सुशांतान आमकां 2 बऱ्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा। फाटले कितलेशेच दीस जाले वास्को वाठारांत पळोवपाक गेले जाल्यार पेट्रोल लीक जावन बांयो प्रदुशीत जाल्ल्यो आनी आतां प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आसा ते खंय तरी लोकांच्या दोळ्यांक उदक घालपाचे प्रयत्न करता। आतां आमी वचुया उत्तेजा कडल्यान जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी। आजची म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार फाल्यां ब्रेस्तारा शिरगांव मायनींग ब्लॉका खातीर जनसुनावणी जावपाची आसा। ही जनसुनावणी फाल्यां दिवचलच्या नारायण झांटये कॉलेजीच्या खेळा संकूल सभाघरांत जातली 9:30 वरांचेर आनी सगळी सरकारी यंत्रणा सद्या सज्ज जाल्यात। आनी दुसरी बातमी म्हणल्यार आयज वाळपय वाठारांतले फूड स्ट्रीट वाठारांतले गाडे आसले ते वडापावांचे गाडे ते पालिकेन काडले। थंय त्या प्लेसीची सोबितीकरण जाल्ल्या कारणान ते गाडे आतां मासोड्या रस्त्याचेर शिफ्ट केल्यात आनी मजगती ह्या रस्त्याचेर शिफ्ट केले त्या रस्त्यार मंगळारा सप्तकीचो बाजार आसा जो वाळपयचो तो थंय भरता आनी ताका लागून तेंच्या वेवसायाक खंय तरी फटको बसतलो। तेन्ना ते गाडेवाले आसा तेंच्यांनी मागणी केल्या की एक टेम्पररी खंय तरी एक प्लेस दिवची, ताका लागून तेंचो वेवसाय बरो चलतलो। ह्यो तुमकां 2 बातम्यो आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो।
उत्तेजन आमकां गाडेकारांची तशीच मायनिंगाची 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा. गाडेकारांचो प्रश्न सुट्टा काय ना तो आमी पळोवचो पडटलो. आतां आमी वचूया ऐश्वर्या कडेन जाणून घेवया आयची म्हत्वाची बातमी. आयची जी बातमी आसा शिवोलें प्रायमरी हेल्थ सेंटराचें उक्तावण जालें. ह्या उक्तावणाक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आयलो. ताणें अशें सांगलें जशें कितें 70 सॅटेलायट OPD आहा तशीच खंय तो हांगा शिवोलेन बी OPD बांदतलो अशें तेणें त्या वेळार सांगलां. तशें तेणें सांगलां की जशें लोकांक जाय लोकांच्या म्हणण्यानुसार म्हणजे लोकांच्या सहकार्यान तो डिसिजन घेतलो. तशें आपलें कांय ना अशें खंयच्या बाबतीन आसूं खंयच्या खात्यान आसूं जशें लोकांक जाय तशेंच जाता अशें तेणें सांगलें. ही जी बातमी आसा ती तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. ऐश्वर्यानय आमकां बरी म्हत्वाची बातमी सांगलेली आसा. ज्यो लोकांक सुविधा जाय त्यो उपलब्ध करून दितलो अशें ताणें शिवोले भलायकी केंद्राच्या उक्तावणा वेळार मंत्री विश्वजीत राणे सांगलेलें आसा. आतां आमी वचूया संजना कडेन तेजे कडल्यान जाणून घेवया म्हत्वाची बातमी. 10वीची जी वर्साची परीक्षा आसा ती 1 एप्रिला सावन सुरू जातली. 1 एप्रील ते 23 एप्रील मेरेन ही परीक्षा चलतली आनी मॅथ्स पेपर लेवल 2 हो पेपर 22 एप्रिलाक जातलो आनी दर दिसा सकाळी 9:30 वरांचेर ही एग्जाम सुरू जातली. आनी आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अदमाशेक 20,000 वयर विद्यार्थी 10वीच्या परीक्षेक बसतले. आनी पयले दिसा म्हळ्यार 1 एप्रील दिसा इंग्लीश मराठी आनी उर्दू पयली भास हे पेपर जातले. पेपर जरी 9:30 वरांचेर सुरू जातले तरी 9 वरांचेर येवपाचे अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणलें कोंकण रेल्वे महामंडळान बिगर टिकेट प्रवास करपी तांकां आडोवपा खातीर एक मोहीम आंखल्या. फाटल्या वर्साच्या डिसेंबर म्हयन्यान तांच्यांनी वट्ट 6,675 प्रवाशी बिगर टिकेट प्रवास करताले तांकां धरून प्रत्येका कडल्यान फायन्स कलेक्ट केला. ताचो अमावंट असो आतां 1,95,64,926 रुपया तांच्यांनी वसूल केल्ले आसा. तिसरी बातमी आसा ती येरादारीक धोक्याचो जाल्लो कोळमवाडा कारापूरच्या मुखेल रस्त्या वयलो सांकव नव्यान बांदतात ताचो आयज शुभारंभ आमदार प्रेमेंद शेट हांच्या हस्तुकी जालो. संजनानय आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगलेल्यो आसा. 10वीची जी परीक्षा आहा ती 1 एप्रिला सावन सुरू जातली आनी तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार आयज आमचो एक स्पेशल रिपोर्ट आसा. जी केळशीची बायल आसा ती पयलीं हॉटेलान हावजकिपींग म्हण काम करताली आनी आतां तिणें स्वता पिंक रिक्षा घेवन लोनाचेर ती तो वेवसाय सुरू करता आनी लागसल्ल्या गांवांत ती भाडें मारता. आतां ती हळू हळू करून विमानतळा लेगीत प्रवाशांक पावोवपाक वयता. आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार ज्यो बायलो पयलीं आमी घरांतलीच काम करता म्हणटाली पण आतां सगळ्या क्षेत्रांनी आमकां बायल मनीस दिसून येता. सो हो तुमी आमचो मुद्दाम स्पेशल रिपोर्ट 7च्या बुलेटिनान पळोवचो. तशेंच आमचे सब एडिटरनी सांगलेलो एंकर्सांनी सांगलेली ज्यो बातम्यो आसात त्यो मुद्दाम तुमी विस्तारान 7च्या बुलेटिनान पळोवच्यो. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव उशा जरावकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.